बाप्पा आमचो तूं मोग करताय आमचे मोने जेजूक धाडटाय हो मोग ओळखून दिन वासाकून आपले जिवीत तुका भेटून तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोग उजाडटा तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोग उजाडटा सगल्या मनशांक काळजांत दवरून ताची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका पोजून जेजू वरवीं जिवीत जोडून तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोग उजाडटा तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोग उजाडटा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं वगाळ बाबडीनो आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां मेळटा की जेजूचे दोग लागशिल्ले शीस एकलो जुदास इस्कारियोत जेजूक विकून दितलो ताचो घात घेतलो आनी पेद्रू जेजूक नाकारतलो हें आमकां मेळटा जुदास इस्कारियोत जोरी आपलें पातोक वळखून घेता पूण आपलें जिवीत बदलिना पेद्रू आपलें पातोक वळखून घेता रोडटा आनी आपलें जिवीत बदलता आमी आमच्या जिवितान जेन्ना आमी पातोक आदरता पातोक वळखून घेवया पातकाची दूख धरून आमचें जिवीत बदलुया जेजूचो पाटलाव करून ताचोच मोग उनमोवन ताका आमी गोवाय दिवंक ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मना चिंतून आनी तोंडान सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध एबा सोद भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदुतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को क्रिस्ता काकूत को क्रिस्ता काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या 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 काकूत को प्रार्थुया
एमी बिटुयता एमी रोखता हाच्या इतिहासा बसत ताका बरी भलायकी देवान ताचेर शुभ आशिर्वाद घालून मागुया. तेच बरी संवसारांत शांती आसूंक मागुया. ते झूज चालू आसा. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपली मोना तांची मोना उजवाडाय म्हूण ताणें शांती खातीर वावरूंक आमी मागुया. जाय तो आमचो लोक पिडीन कश्टवता, जावं घरांनी आसा जावं हॉस्पिटलांनी आसा, तांकां बेगीच पिकोवणी फावो करून मागुया. जाय ते आमचे तरणाटी बेकार आसात तांकां वावर दी म्हूण, जावं वायट सोयाक लोबदोल्यांत सोरो पियेतात, गुंगी वखदांक येतात, सिगार बुडटात, ताणें आपलें जिवीत ओगडायलां, ताणें जिवीत बदलिल्ल्या पुरो म्हूण. जायतीं आमची भाव भयणां काजारी जोडी भुरग्याच्या देण्या पासत आशेतात, तांकां भुरगे फावो करून मागुया. आमच्या काळजा मनांत जायत्यो गरजो आसात त्यो ह्या वेळार भावार्थान बागयो नांदोनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, तुवें तुजे पोरशेक लिजबोवाचो भाग्योन आतोन कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरचे आकांताक तीर आस्कारी जावन दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकवण पाडून सगल्या आमच्या आडकोळींनी तो आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगोशी कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या ससना. इजयस प्रवदेच्या पुस्तका वेले वाचप. जुव्यानो म्हजें आयकून घेयात, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुचे आदीं सरस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोटान लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंततालो, हांव निर्फळी वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्परान म्हजे सर्वेस्पोर म्हजे होक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातान आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्परा दोळ्यां मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताजी सेवा करूंक, जाकोबाक ताजेशी पोत्तून हाडूंक, इस्रायल पोरचेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना. जाकोबाचीं कुळां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक पोट्टून हाडल्यार पावना. पूण प्रितुमेच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड कोत्तलो. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब, म्हजें ओण तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सगलीं म्हणया, म्हजें ओण तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुका शरणा येता सर्वेस्परा, म्हाका केदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब, म्हजें ओण तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्पोर म्हजें खडोबसा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख,
तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नोश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें ओण तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बरवांसो. म्हजे तोरणे पिरायेंतान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतान तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजें वण तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजें वण तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दिसभर तुवें केल्ली सोडवून गाजयतलें. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेंतान तूं म्हाका शिंकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब, म्हजें वण तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Wakani tuka Krista, raisa snik moimeja. Wakani tuka Krista, Amen. नोमान आमच्या राया, तूं बापाक खालतो जालोय. शांत मेंढऱ्याक मारूंक वतात तसो तुका खुर्सार मारूंक वेलो. Wakani tuka Krista, raisa snik moimeja. Wakani tuka Krista, Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्यासोवे आसूं. जुआवा पोरमोडे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेवणाक बसलोलो आसतना जेजू कोंती बरीच जालो आनी हाची गवाय दिवन ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करतालो काय म्हूण दुबावून शीस एकामेकाक पडूंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू मोग करीतो जेजूच्या होड्ड्याक तेकून आसलो. देखून सिमांव पेद्रून ताका कुणा करून म्हणलें, तो कोणाची खबर करता. ताणें आपली तोकली जेजूच्या होड्ड्यार बागावन ताका म्हणलें, सायबा तो कोण? जेजून परतीपाड केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक, सिमांव इस्कारियोताचे पुताक दिलो. आनी उंड्याचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सोयतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें हें जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्याक कोणाकूच समजूंक ना. जुदासा लागीं पोंगटीची गांठ आसली, देखून पुर्वेक आमकां गरजेचें तें घे, वो गरिबांक कितेंय घाल अशें जेजू ताका म्हणटालो म्हूण कांय जाणांक दिसलें. म्हणटूच उण्याचो कुडको घेतले उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाली. तो भायर वेतोच जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी. ताचे सवें देवाक मोहिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सवें मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सवें मोहिमा दितलो आनी रोखडोच ताका मोहिमेवून करतलो. म्हज्या सोपुल्ल्या भुरग्यांनो, आनीक थोडोच वेळ तुमच्या सांगाताक हांव आसां. तुमी म्हाका सोदतल्याच, पूण जशें हांवें जुदेवाक सांगलां, जंय हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा तूं खंय वेताय?
जेजून परती पाड केलो. हांव वेता थंय तूं आतां येवंक शकनाय, पूण मागीर येतलोय. पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा, कित्याक हांव तुजे फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, होय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय. हांव तुमकां सोत सांगता, कोम्यान 7 घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. सुमयाचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. बोगाड बाबडीनो, आमी जायते फावटी अशें म्हणलोलें आयकलां, कोश्टां विरेंत मुकूट ना, नो क्रॉस, नो क्रावन. जर तर तूं बरे भाशेन शिकोना, तूं एग्जामीक पास जावचो ना, तूं जिवितान तुजो वावर सारको करिना, तुका प्रमोशन मेळचें ना. जेजू ह्या संवसारांत आमकां सोडवण दिवचे खातीर आयलो, आनी जेजून कुर्सार मरून आमकां ही सोडवण दिली. जेजू कुर्सार मेलो देखून आमकां सोडवण मेळ्ळी. बोगाड बाबडीनो, आयच्या शिव वर्तमान आमी आयकलां, ताचे दोग शीस जे लागशिल्ले आसले ताचे बरोबर भोंवताले, ताचो वावर करताले. जेजू म्हणटा, एकलो घात घेतलो आनी एकलो नाकारतलो. जेन्ना आमची लागशिल्लीं, जेन्ना आमची इश्ट मित्र, जेन्ना आमची सोयरीं हे भाशेन आमकां आमचो बदलो घेतात, आमकां नाकारतात, तेन्ना आमकां कितें भोगता काय? आमकां जायती दूख जाता. जेजूकूय जायती दूख जाली, कारण ताच्या लागशिल्ल्यांनी एकल्यान ताचो घात घेतलो आनी एकलो ताका नाकारता. जोरी उपरांत आमकां मेळटा जुदास, खंय आपलें दूख रोडटा, पूण जुदास आपलें जिवीत बदलिना, वचून गोळ घेवन आपलो जीव दिता. पूण पेद्रू आपलें पातोक रोडटा, पेद्रू आपलें जिवीत बदलता, जेजूशी परतून येता. बोगाड बाबडीनो, आमी जेजूक जायते फावटी नाकारता, आमी जेजू जायते फावटी दूख दिता. जेन्ना आमी पातोक आदारता, जेन्ना आमी वायट करता, आमी देवा सोशिल्लीं पयस वेता. कितें भशेन पेद्रूची आमी देख घेवया. तो आपलें पातोक रोडटा, पातोक रोडून तो जिवीत बदलून जेजूशी परतून येता. आमी आमचें जिवीत बदलून जेजूशी परतून येवया. बोगाड बाबडीनो, जॉन न्यूटन नांवाचो हो एक बरयणार आसा, आनी ताणें कांय बरें गीत बरयलां. द अमेझींग ग्रेस हें आमी गीत जायते फावटी आयकलां आसतलें. आनी ताच्या जिविताची कथा हे परी वेता. हो मनीस खंय जॉन न्यूटन लोकांक विकपाचो धंदो करतालो. लोकांक घेतालो खंय आनी दुसऱ्या गांवांत वचून लोकांक विकतालो. आमी म्हणटा स्लेव ट्रेड. गुलामाक घेतालो आनी गुलामाक विकतालो. आनी खंय एका दिसाक बोटीन वेतना, बोटीन खंय जायत्या लोकांक घेवन वेतना तांकां विकपाक एक व्हडलें वादळ वळता. ताची बोट बुडपाक पावता आनी बोट बुडल्यार सगळे मरतले. असल्या वेळार हो जॉन न्यूटन देवाक अशें मागणी करता, हांवें म्हज्या जिवितांत जायतें वायट केलां, हांवें लोकांक विकल्यात, हांवें लोकांक मान रेस्पेद दिवंक ना. जर तर तूं म्हाका साल्वार करशी, हांव हो वावर करता, हो धंदो करता, तें सगळें सोडटलो. आनी कितें भाशेन देव ताचे मागणी आयकता, दर्या शांत करता, ताका साल्वार करता, आनी तेन्ना हो मनीस आपलें जिवीत बदलता. आनी तेन्ना हें कांय बरें तो गीत बरयता, अमेझींग ग्रेस, हाव स्वीट द सावंड दॅट सेव्ड अ रेच लायक मी. आय वॉज ब्लायंड, नाव आय कॅन सी. आय वॉज लॉस्ट, नाव आय एम फावंड. तो म्हणटा आपूण कुड्ड जाल्लो,
पूण आतां म्हाका दिश्टी पडटा हांव जिवितान सांडलोलो पूण हांव आतां परतून मेळना. मोगाळ बाबडीनो, आमी जिवितान सांडटाव, आमी जिवितान देवासूची पयस वेताव. देवाची लागीं येवया, आमचें जिवीत बदलुया. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या पयल्या वाचपान इजायस प्रवादी एका साखराची खबर करता. देवान ताका विसून काडलो आनी कितें भशेन तो म्हणटा, आवयच्या कुसफ्यान हांवें तुका विसून काडला आनी तुजी जीब तोरसाची सारकी पाजलोली आसा. वच आनी मोशी बरी कवर परगट कर. आनी ताचो वावर कितें गायी, 2 तरेचो वावर. जोडी मोळी शिपडलेल्या इस्रायलाच्या लोकांक एकठांय करपाक आनी तांकां उजवाड जावपाक. आनी कितेंच भशेन हो चाकोर आपल्याक दिल्लो वावर उमेदीन नेटान करता, हो वावर शांती पावयता. आनी कितेंच भशेन हो चाकोर कुणायता नवे गोरान जेजू क्रिस्त, जाका बापान वावर दिल्लो ल्हानविकायेन शांतपणान तो आपलो वावर करता. मोगाळ बाबडीनो, हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतना आमी ह्या पवित्र सातोळ्यान आसाव. कितेंच भशेन आमच्या जिविताचेर लक्ष घालून आमचें जिवीत बदलूंक वावरुया. देवाचो वावर आमच्या जिवितान फुडें व्हरूया. देवाचो मोग आमी अनुभवून आमच्या उतरां कुरण्यांतल्यान ताका गोवाय दिवंक आमकां मिसान कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमची गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, सगळ्या याज्ञिकांनी आनी संस्कारल्यांनी आपले बरे जिविताचे देखींतल्यान आनी शिकोवण्यांतल्यान निराशीपणाक आनी कोश्टाक सांपडलेल्या पोरजेक देवाची काकलूत आनी कृपा अनुभवंक उपाय जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. आम्हा सोमेस्तांनी हे प्राचीत काळांत आमचे क्रिस्ती जिवीत नवसरूंक आनी जेजून हाडलेल्या तत्वांचेर ते बांदून हाडूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. हे मिसा बेटीन एमी रोखता इनीन आपले इते सांव भेटयलां. तर भाग्यवंत आंतोनीचे विनोनीन सुपा आशिर्वाद तिचेर पडू म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बापा, ही मागणी आय. भोव मोगाळ बापा, दुयेनी आमची मागणी आयक. आमच्या जिविताचेर लक्ष घालून आमचें जिवीत बदलून आमी तुजेशी परतून येवंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. दाना तोयरे वेळार आमी गायन घेवया. C38, पेज नंबर 44. C38.
तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने तुकाच वोगता सोर मोचे तुझेच ते खाशेले मोचे आगे मोचे पाएंगे स्वीकार कोर आता कोशे तुझो मोय मोग परगट करून शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाले तुकाच वोगता सोर मोचे तुझेच ते खाशेले मोचे सुके मोचे दुखे तळमळे या दिसाचे भयणाची चाकरी करून शुशालकाय तुझी वाटून तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने तुकाच वोगता सोर मोचे तुझेच ते खाशेले म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सांबूड मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सोबेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं सर्वेस्परा हातून तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक तुजे वेदीर आमी दवरल्यान ती आमची दानां स्विकार कर आनी ह्या पवित्र गुठा वरवीं तुवें ताका मोहिमेवंत केलोय तशेंच आमकां तुजी काकलूत दाखय क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं तुमची काळजां उबाराव आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया हुंय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोर काडी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो हातून तुज्या भक्ताच्या दिसाक तुजे पवित्र सोबेक तूं संतोश दिताय अशें ताचे भाग्यवन जिविताचे देखीन तूं तिका धिरान भरताय ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्या उजळयताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय देखून सोर देवदूता आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव Powidobato सर्वेस्पोर देव स्वर्गानी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान होसाना उच स्वर्गी सर्वेस्पोराचे नावी येता तो सुभागी होसाना उच स्वर्गी सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची
तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणी कोराचें रगत, पातकांचे भक्षणे मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या ओगड्यास साक करात. भावार्था सोगू सौम्या आमी हो उंडो खाता आनी एकाल्सींतले पियेता, तितले पावटी तूं परत येसो तुजें मरण परगोडटा. देखून सर्वेस्परा सुमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या ओगडासाक आमी तुका जिविताचो उडो आनी चळवळीची खास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले. देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताचे कुडीन रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागियोन बाप्पा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाप्पा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बाप्पा आनी सगल्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यात ते सगल्या आमच्या भावा भयणाचो उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन उतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत जुझे तिचो पोती, भाग्यवंत आंतोन, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पोदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सळवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पात्रां मुगोश आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोरकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच आसना. सुमिया जेजू क्रिस्तान तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्याचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजे येतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सोमियाची शांती सनकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी.
पळयात ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्या सगळी आमी सुभागी सुमिया तुवें मोशा घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उदोर मात रोय आनी मोशे आत्म्यान भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church. If any non-Catholics are present, a person of other faith, a person who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन घेवया D18 पेज नंबर 57 D18. तुका पिवोन तान वाडटा
प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, बागयोंत आंतोनीच्या दबाशान वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्त थाय सुर्गीच्या जेवणाचे देवीक बळ तीर जावं आनी वाडूं अशें आमी भावार्थाचे देणे सुपूर्णपणी सांबाळूं आनी तुवें दाखयल्ले सोडवणेचे वाटेन चलूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर जोकी आनी फादर हायसेंट आसात. सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग करता, तिका मेळून तुमी अपॉयंटमेंट घेवचो. बागयोंत आंतोनीची इमाजी सेरपेंत हातान धरून आमच्या सोविनस स्टोरांत विक्रेक मेळटात. कितें भाशेन व्हडल्यो इमाजी येयल्ल्यो आसात, तुमकां जाय जाल्यार घेवच्यो. स्टोरीज इन सिल्वर हो एक कॉफी टेबल बूक सोविनस स्टोर हातून विक्रेक मेवता. ताचेर बागयोन फ्रांसीस शावेराची कॉफीन पॅनल्स हाचेर मिलाग्री कांतयल्ल्यो आसात, त्यो ह्यो बुकान बरयल्ल्यो आसात. तुमच्यान तो घेवूं येता. गेल्ल्या मंगळाराचें कलेक्शन जालां 80,000. सवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भगवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणें. भगवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका बागयोन आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणणारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हज्या हुस्के आनी खोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या हुस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळून घे. ओसोऱ्यांच्या बागयोन आंतोन तुका उलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणूनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तूं तुजे पदवेदार मसोतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गूण इतर जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक
स्वताच्या आंदोलनाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोदी कोर. आमेन. गायन घेऊया U25 पेज नंबर 243. U25. सांग